16 ऑक्टोबराक जावपी जिल्लो पंचायत वांगडी वेंचणूक ही भाजप आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षां स्ट्रेट फायट दिवपी वेंचणूक आसतली अशें विधान आरजीचे अध्यक्ष मनोज परब हांणी केलां। गोंयकारांक रोजगार तशेंच तांचे हक्क मेळोवन दिवपा खातीर सद्याचे सरकार अपेसी थारिल्ल्या ह्या वेंचणुकेंत रेव्होल्युशनरी गोवन्स देंवला अशें मनोजान म्हणलां। तुम्ही सगळे जाणा येता ते 16 तारखेर झेडपीचे इलेक्शन हांगा रेईस मागूस कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावपाचें आहा आनी ह्या आयतारा ही जी फायट जाता ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ती डायरेक्ट बीजेपी वर्सीस आरजी। आमी ह्या फावटी जे इलेक्शन कंटेस्ट करता हे इलेक्शन आमी कंटेस्ट करता आयडेंटिटीचे, आमच्या गोंयकारांच्या रायटाचे, आमच्या गोंयकारांच्या हक्काचे। आमचे गव्हर्नमेंट जॉब काडले घाटयांक विकले, 350 पुलीस भितरले 110-105 पुलीस घाटयांक केले। असे कितलेशे जॉब मोपा एअरपोर्टाचेर 5,500 कामां दिली, आमकां जॉब दितले म्हणून एअरपोर्ट हाडलो, थंयसर फक्त 350 गोंयकारांनी ती नांवां दिल्या भितरूय घाटी आहात। कितलेशेच असे प्रोजेक्ट आसा, येदी व्हडली हॉटेल इंडस्ट्री आसा थंय आमकां जॉब ना। सीएम येतान सांगता 2 लाख जॉब दितलो म्हणून, हेच्या पयलीं सांगतालो आनी कितले जॉब दितलो म्हणून। फक्त बोबके आनी बोबके जॉब येतले आनी फक्त घाटयांक वयतले, हे इंडस्ट्रीज येतले आनी फक्त घाटयांक वयतले।